ICMS फिरगजेच्या सर्व लोकांच्या इराद्या कधी भेटवूंचे जावन आसा तशेंच अर्गा मेस जावन दितात कॅल्विन आनी मेविस रोड्रिगस आनी कुटाम शारल जॉयसी डोल्सिन गोन्जाल्वेस 85th बर्थडे 85 वर्सांचो जल्मादीस ह्या त्या सवां खातीर मागता आसतना आमकां मेळूं उपकारांक आमी सर्वेस्पराक अर्गां दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसूं. मुगाळ भाव भयणीनो, प्राजीत काळाचो पयलो आयतार आज आमी संभ्रमता आनी हो आयतार आमकां ताळण्या तेंतेसाव्या विशांत जागोवणी दिता आनी तशेंच प्राजीत करून बरी जिणी जियोंक बरी खबर सतमानूंक सोमी उलोय दिता. नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंत संवकार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्गींच्या बापा पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेजू स्नान घेता सरण्याक गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवसराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैते वोन जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमच्या जिणेंत दंडवण करूंक आनी देवसरा लागीं झुजोवंक आपयताय.
हे परिक्षेंत आमी तुका विश्वासी रावंक आनी जैते वंचांक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान नोएक आनी ताच्या पुताक म्हळें, आपले हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे संतती लागीं म्हजो सल्लो करतां आनी तरवांतली तुमचे सगळे भायर आयल्यांत त्या सगळ प्राणयां लागीं, सुकण्यां लागीं, जानवरां आनी रान मनजाती लागीं आनी गोंयच्या सगळ मनजाती लागीं हांव म्हजो सल्लो करतां. तुमचे लागीं हांव करतां तो सल्लो हो. परतून केदेंच आवरा वरवीं पृथ्वीची देसवड जावची ना. आनी देवान म्हळें, हांवें तुमचे लागीं आनी सगळ प्राणयां लागीं केल्ल्या शाश्वत सल्ल्याची खुणां ही. म्हजें दोणू कुपांचेर हांव घालतलो. हांवें संवसारागे केल्ल्या कराराची खुणां तें जातलें. हांव पृथ्वे वयर कुपां जमो करतना कुपांचेर तें दोणू दिश्टी पडटलें. तवळ हांवें तुमचे लागीं केल्ल्या सल्लो उगडासाक हाडटलो आनी सगळ प्राण्यांचो नाश करता तसले उदकाचें आवड ह्या फुडें येवचें ना. देवाचें उतार हें. देवाची वडत. तुझ्या
साम पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्त आपूण निरपराधी जाल्यारी अप्रद्या पासत म्हणजे आम्हा पापयांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच पावटी मरण पावलो. कुडींत ताचो जीव काडलो जाल्यारी आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो आनी ह्याच आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत आसल्या आत्म्यांक सुवार्ता प्रगट केली. हाणींच आदी मागा एक वाटेन नोयेन तारून बांदून आसल्या वेळार आनी एक वाटेन देव दीग शांतीन राखून आसतना सतमानूक इन्कार केल्लें. त्या तारवान थोडेच म्हणजे 8 जीव मात्र उदकांतल्यान उतरून बचाव जाल्ले. तें तारू म्हळ्यार पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप. हें पवित्र स्नान आंगाचो चिकोल धुवन काडिना. बगार देवा लागीं एक बरें अंतस्कन मागून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आतां तुमकां बचाव करता. हो जेजू क्रिस्त सर्गार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसून आसा. देवदूत, अधिकारी आनी सक्ती ताका खाल जावन आसात. देवाचें उतर हें देवाची वडकार. देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून स्नान घेतलेल्या उपरांत प्रेरक आत्मो जेजूक आरान्याक व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें आरान्यान करसिल्ले. त्या वेळार सैतानान ताका नाडून आसलो. तो रानमून जाती मदें आसलो, पूण देवदूत ताजी सेवा करतले. जुवांक धरून बंदेन घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. देवाचें उतर ये. वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, फिल्मांत थोडे सीन्स वा दृश्यां आसतात. हिरोन वयर तो सकला उडची आनी कांय जायना, ताका मारूच जायना, काती वचना, हाडांय मडना. स्टंट करता, स्टंटमॅन आसात. एक फावटी एका व्हडल्या स्टुडियोक गेल्लो पळोवंक कशें उडटात, खंयतान उडटात काय म्हणून. थंय एक ताणें एक गॅलरी टायप बांदून दवरला. मागीर सकयल जाय पुरती वेवस्थाय केल्या, ताच्या हांगाक कांय मार जायनातले वरी. आनी ते उडचे मनीस चडावत हिरो न्हय फिल्माचे, ते दुसरेच कोणगी. आमकां चड तांचें तोंड दाखयना, पाय या इतर खंयची पाट तशें दाखयतात, शिवाय कोण उडटा तो दुसरोच आसता. स्टंट करचें. सादारण जेजूक
ताळणी येताना असले एक स्टंट करया म्हणून मोन आयलें. ताळणी आयली. देवसरान ताका व्हेलो देवळाच्या तकलेक आनी थंय तावन वयर तावन सकला उड. तुका देवदूत तुजे पांय पात्राक आदळनाशें राखोन व्हरतले आनी कसलेंच तुका बादाक जावचें ना. पूण जेजूक आनी एक ताळो खंडीत आयकलो. सरस्पराची तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका म्हणून. आतां खंयच्या ताळ्याक गमान दिवचें गाय? हांवें वयर तावन सकला उडोवन अजापी तरान कांयच बादाक जायना जाल्यार लोक म्हाका सतमानसो आसतलो कोण ना जायपुरतलो. काळे वो एक पवाडा पुरुश व्हडलीं व्हडलीं अजापां करता. केद्या वयर त्या जाग्यातान उडल्यार हाका मार जायना, कांय जायना. विशेश सत्य मनीस आमी आशिल्लो मेस्सिया सडवणदार आदिमागांतावन सोल्लो करून बसयल्लो वचुगाय अशें म्हणून चिंतून लोक हारी हारीनी येतलो. सोल्ले जायते केले देवान बसयलो सडवणदार येता म्हणून. आज पयल्या वाचपांत एक आयकलो सोल्लो हांवें सुरूसो सोल्लो तुमी आयकलो. नोवे कडेन केल्लो. नोये एकलो आनी ताचें कुटुंब पुट्टूक 8 जाणां मात्र त्या तारवार बचाव जाल्लीं. नोवे कडेन त्या आवरा उपरांत देवान म्हळें आनी मुखार हांव ही सगळी पृथ्वी हो संवसार उदका मारिफात नाश करचो ना म्हणून असो गुर्त जावन एक मळबार दोणू ताणें दवरतलें म्हणून निर्धार केलो. आमकां पावसान तें दिश्टी पडटा आनी आमकां ह्या परण्या सोल्ल्याच्या उतरांचो उडास येता. देवान मनशा लागीं मात्र न्ही सगळ्या जानवरां लागीं सुकण्या सावजा लागीं पृथ्वे संगी रूख जडा संगी सगळ्या रचलेल्या संगती संगी केल्लो युनिवर्सल कॉवनेंट हो सल्लो सल्लो पयल्लो आनी सक्ता लागीं केल्लो. तुमकां हांव नाश करिना उदका मारिफात. मागीर ताच्या उपरांत दुसरे सोल्ले करात. आब्रामा कडेन एक सोल्लो केल्लो ताणें तुजी संतत दर्यावेळेच्या रेवे बरी मळबाच्या नेकेत्रा बरी हांव वाडयतलो आनी हो गांव तुका हांव दितलो. दुदान आनी मोवान वाळसो गांव दितलो आनी तुका संतत हांव दितलो. हो एक सोल्लो आब्रामा कडेन. मोइजे लागीं एक सोल्लो केल्लो ताणें आनी ताच्या सांगाता 10 उपादेशी दिल्ले. उपादेश पाळ 10 उतरां दिलीं 10 शब्द दिले म्हणटात 10 वर्ड्स. आमी ताका 10 कमांडमेंट्स म्हणटा. 10 शब्द दिले आनी ह्या 10 शब्दां मारिफात ते त्या सोल्ल्याचे स्टिप्युलेशन्स ताचे शर्तां ताणें घाल्लीं. आनी हांव सरस्पोर तुजो देव म्हाका मात्र आराधन कर म्हजे बगार तुका दुसरो देव ना म्हणून मोइजेक आनी सगळ्या इस्रायल लोकांक इजिप्तांतून भायर हाडून सिनाय पर्वता कडेन पावल्ल्या वेळार थंय तावन हो सोल्लो केल्लो. तुमी गुलामपणांत आसात हांव तुमकां भायर हाडटां इजिप्ताच्या गुलामपणांतून. फाटीं तुमी गुलामपणाक वचना अशें हांगा तुमी देवाक आराधन करीचय. पयलो गुर्त जावन देखून देवान गुलामपणांतून स्वतंत्रपणाक हाडलो सो गुर्त जावन आराधन करूंक देवान आपयलें आनी तांणी देवाक आराधन केलें. हो सल्लो मुंदरसून गेलो. दाविदा कडेन एक सल्लो केलो. देवान म्हळें तुज्या कुशीन तावन तुज्या रक्तमासाचो एकल्या पुताक हांव उपसयतलो आनी ताच्या राजवडकेक अंती आसचें ना. तुजें घराणें सदां काळ म्हज्या मुखार बाळटलें. देखून ताच्या उपरांत सोल्ले नात. दाविदा मारिफात केल्लो सल्लो दाविदाचें घराणें सक्कड आब्रामाच्या भुरग्यां पैकी संतती पैकी दाविदाक देवाच्या मना संगड्याक आसल्या विसरून काडलें आनी थंय तावन ताच्या घराण्यांत तावन आमकां सस्नाक बाळचो सदांच राज करचो ताच्या संततीचो जेजू क्रिस्त उपजला आनी तें आमी पळयता. हो दाविदाच्या वंशाचो कसो तो जल्मलो सगळी वंशावळ आनी ह्या सल्ल्या मारिफात जेजू आयलो आनी नवो सल्लो
जेजून आमचे कडेन निमाण्या जेवणार केल्लो तो जेजून केलो पोरणे सोल्ल्यांतले सोल्ले वा कॉवनेंट्स थंयसर दाविदा कडेन कर जातना लास्ट एक निमाणो सोल्लो जेजून निमाणे जेवणार केल्लो आनी सोल्लो तीर करता तें रगत हें जो सोल्लो एजेकियल आनी जेरेमिया मारिफात सांगून दिल्लो एजेकियलांत 36 अध्याय 36 30 आनी 6 आनी जेरेमियांत 31 म्हणून बघता म्हाका ह्या 2 अध्यायांनी ह्या सोल्ल्या विशयांत आसा आनी थंयसर हो नवो सोल्लो नवो करार देखून आमी नव्या कराराची मनशां हाच्या उपरांत सोल्ले नांत नवे सोल्ले नांत आनी तो नवो सोल्लो आमी दिसपट्टें आचरण करता मिसाच्या बलिदाना वेळार हो सोल्लो केल्लो रक्तांत जशें मोइजे कडेन केल्लो सोल्लो रक्तांत तशें निमाणें आतां सोल्लो करता जेजू क्रिस्त आमचे कडेन ताच्या रक्ता मारिफात शिळयेच्यानय पाड्यांच्यानय ह्या बोकड्यांच्या रक्तांनी आपल्याच खुद्द रक्तान तो सोल्लो तीर करता मोगाच्या भावांनी भयणीनो जेजूक ताळणी आयिल्ली हांवें कसलो मेस्सिया जाय दाविदाच्या संततेंत हांव एकल्याक बसयल्लो आसा रायाळ आसा जंय तो पूण ताणें एक बलिदानाची शेळी जाय प्रावादी ताणें आसा जंय मोइजे बरी पूण ताणें देवाचें उतर सांगचें तसलें धैर्यान सांगचें तसलें मन करी जाय देवाची परिक्षा करची न्ही आनी देखून पळयात जेजू ताच्या जिवितांत देवाची परिक्षा करूंक केदींच वचोंक ना आनी ताच्या गुलामपणाच्या आदल्या गुलामपणाच्या लोकांच्या गुलामपणाच्या त्या स्थितीक तो वचोंक ना देवाची परिक्षा करूं ना देखून तो वयर तो सकला उडोवना स्टंट करूंक ना आनी देवाची खुशी सदांच केली ताणें सोल्ल्यांत कितें सांगलां तें निमाण्या जेवणा उपरांत गेत्सेमनी मळ्याक जेजू गेल्ल्या वेळार ताणें देवाक उलो मारलो बापा तुजी खुशी जाल्यार ही कालच म्हजे तावन निवार पूण म्हजी न्ही खुशी तुजी खुशी जावं आनी देखून कितले वेळ 3 फावटी मागलें देवान कांय अजाप करूंक ना ताच्या उपरांत कुर्सार उमकळटा आसतना ताणें परत मागलें म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाई खंय आसाई किर्तनांतलींच उतरां कीर्तन 22 ही उतरां ताणें म्हळीं पूण हें कीर्तन मुखार वाचून येशात जाल्यार निमाणें तो म्हणटा हांव बापाक अर्गां दितां सभेंत ताका हांव दिनवास पाठयतां म्हणून म्हज्या लोकांक आपोवन देवाक दिनवासता म्हणून पयलें एक अक्लास आनी ताच्या उपरांत एक अर्गां बलिदान आपलीच जिणी देखून हें सगळें कीर्तन जेजूची जिणी अक्षरशा आमकां दाखोवन दिता कितें कीर्तनान केदळागी दाविदान सांगलें तें जेजूच्या जिणये मारिफात जारी जालां मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ताळण्यो आमकांय येतात कालच्या दिसाय हांवें पयल्या ताळणेचेर चड गमान दिल्लें आमचे थोडे अंगलाप आसात आशा ओडण्यो आसात आनी ते आमी सकटां करतात देखून त्या रितीन आमी करियेत सकटां बरी जावयेत म्हणून आमी चिंता जेजूची वाट धरिना देखून गुलामपणाची वाट धरता मादकां बली जावचें येतार खंयच्याय बली जावचें तें एका तराचें गुलामपण आमी आमच्याच पाशांवाचे गुलाम जाता देवान तांकां आमकां आपोवन हाडिल्लें गुलामपणांत स्वतंत्रपणाक ताचो गुर्त जावन आराधन करूंक आमकां एक वाट करनिल्ली पूण आमी तें आराधन करचें मस्त जाणांनी सोडलां आनी तशें जाल्ल्यान गुलामपणांत पडते आसात चड आनी चड कोण जर तर आराधन करता देवाक मिसाच्या बलिदाना मारिफात गुलामपणाचे ते संकळी तुटयतात आज सोमी आमकां उलो दिता परत आमी खंय आसा तूं खंय आसाय आनी तुजो भाव खंय आसा म्हणलीं 2 सवालां विचारता आदांव तूं खंय आसाय एक सवाल विचारलें आनी कांय नाक एक विचारलें तुजो भाव खंय आसा आज आमकां ती 2 सवालां देव विचारता तूं गुलामपणांत येते आसाय की तूं खंय आसाय म्हजें हांवें दिवचें स्वतंत्रपण सोड गुलामपणाक फाटी येताय की तुज्याच पाशांवाच्या तुज्या आशा वडण्याच्या तुज्या नांवाच्या
तुवें नांव जोडी जाय, तुज्या बोवारी लोकांनी गो जाय, तुका व्हडलो म्हणा जाय, तस जाल्यार गुलामपणाक येताय गी, तुकाच तूं सांकळींनी बांदून घालताय, वा तूं स्वतंत्र आसाय. देवाक मात्र आराधन कर. म्हज्या मुखार तुका दुसरे देव नात, त्या देवाक मात्र आराधन कर. आदावन सरपाचें उतर आयकोन येवे मारिफात ताका सई घाले, देवाक सोडलें. तुजो भाव खंय आसा? आबेलाक जुशी मारल्या उपरांत आमकां विचारता देव, तुजो भाव खंय आसा? तूं कित्याक उलयनाय? तूं तुका कित्याक सोदिनाय? देव आमकां विचारता. अन्याय जातना कित्याक तूं सांगात दिनाय? कित्याक तुजे तकी भितर बसताय? कित्याक तुजे तकी कांय कोणाय सांगाता मेळोन हांवें सोम्याची खुशी कितें म्हणून आमी कशी जाणाव जावची, कितें प्रयत्न करताय? आमच्या कश्टतल्या भावा भयणीक संवसारभर कश्ट जातात. भाव दुसऱ्या रितीन ह्या नैसर्गीक संगती लागून जावंक पुरो, ह्या मनशाच्या द्वेशाक जावंक पुरो, आनी आमच्या भारतांत ती कश्ट जातात. पूण तूं कितलें सोदताय तुज्या भावांक आनी भयणीक? आनी तेंय हें सवाल आमकां आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या वर्सा पाप साहेबान करेजमाक दिल्ल्या संदेशांत असो बरो विवर दिला. आमचे कडेन आतां एक ग्लोबलायजेशन ऑफ इंडिफरन्स जाला म्हणून आमी कांय पडून वचनातल्या बरी आसा. ग्लोबलायजेशन ऑफ इंडिफरन्स म्हळ्यार तूं आसल्यार एकत, नासल्यार एकत, तूं जीव आसल्यार एकत, मेल्यार एकत, म्हाका तुजें कांय पडून वचोना. आय डोंट केअर वेदर यू आर अलायव ऑर डेड. दॅट इज इंडिफरन्स विच इज वर्स देन हेट. द्वेशाच्या की मारेकार. आमच्या गांवांत द्वेश वाडला, पूण तो द्वेश आमकां इंडिफरन्साक व्हरून पायता. कोंकणींत कशें घालचें समजना, तरी हांवें ताचो अर्थ त्या उतरांनी सांगलो. ताळण्यो ह्यो, ही एक ताळणी आमच्या भावाक सोदिनासतना रावची, भयणीक सोदिनासतना रावचें. आमच्या वाड्यांत आमकां एक बऱ्यो वाट आसा, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय. आमी वचत जाय, तुज्या भावाक सोद, तुज्या भयणीक सोद, आनी तुका ल्हाना भावा भयणी थंय तुका सोमी मेळटलो. देवाच्या उतरांत तूं सोद, तोय थंय मेळटलो. तुज्या मणयारान थंय सोद, देवाच्या समुदायान सोद, ताच्या येवकारिस्तान सोद, तुजो देव तुका मेळटलो. तूं खंय आसाय आनी तुजो भाव, तुजी भयण खंय आसा, सोमी तुमकां खंडीत मेळटलो. वो करेज्म इंडिफरन्स म्हणल्यार खंयचेय म्हाका कॅर ना म्हणल्यार त्या गण्यनातल्या जिवनांतून हांव हांगा आसा, म्हाका तुवें आपयलोय, सांभळिली बरी, आमी येवंक हो एक बरो अवकाश सोमी आमकां आदार दिवन दिवन मागया. आमी आमचो भावार्थ उसारया. एकाच देवाक सत मानता. सर्वपदवेदार बाप तो, स्वर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसता आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचनार, आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानता. देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळादी बापातां जल्मला. देवातां देव, उजवाडातां उजवाड, खऱ्या देवातां उजल्लो खरो देव. तो देवातां जल्मला, ताका रचूंक ना, बापाच्या सैमाचो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमी मनशां पसत आनी आमचे चळवळे पसत स्वर्गांत तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कारिबगेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत पांच ताका सारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आमी केपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मोजपी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता. सोमी आनी जीव दातार तो, बापा आनी पुतातां लीप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समस्तको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापिल्ले सभेक सत मानता.
पात्रांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. आमी आतां आमची मागणी सम्या मुखार दवरया. सर्गींचे बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या मिसांव वावरा वेळी येवच्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक तुज्या दैवीक सक्तीन तांकां भर म्हण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे तबेन दिल्ले परजेक मोगान चलोवंक तांकां तुजो आदार दी. फुडें जावंक आसच्या एलिसावांत बरे फुडारी उपजय म्हण आमी मागता. आमच्या फिरगजेच्या सोर पिडेस्तां आनी प्रायवंतां आनी प्रत्येक जाण मरणाच्या तणीर आसल्या सोर भाव भयणीक तूं राख आनी सांबाळ. ताणी बगचें एकसुरपण, कश्ट पयस करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाभाचो कर म्हण आमी मागता. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी संवसारी वडण्यांचेर थाळण्यांचेर जैत व्हरून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या उतरांक आनी शिकोवणेक खलतीमान घालन मागण्याच्या बळान जिवितांत येवचे हर एक समस्ये फुड करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत लाभय. तशेंच तुजे सेवेक एकल्याकपणी विंचून काड म्हण आमी मागता. जिवितांत विविध रितींनी कश्टांच्या व्यक्तींक तशेंच एकसुरपणांत आसलेल्यांक तुजो पवित्र आत्मो बुजवण लाभूंक दी. जिणयेच्या कश्टां वेळार भावार्थ सांडिनासतना बरबशान जियोंक तुजो आदार लाभय म्हण आमी मागता. हे वेदी भवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी संवसारी ओंदवण्यांचेर आनी ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक मागण्याच्या जिवितांत दृढ आसूंक आनी तुजे कुशे प्रमाणे फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक तुजी भरपूर कृपा आमचेर वोत म्हण आमी मागता. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. मोगाळा बापा, तुज्या मुखार दवरलेली प्रार्थना दयेन मानून घे आनी जे कितें आमकां गरज आसा तें तुज्या कृपेन लाभय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. Krista Guri, Bodhon Daye.
आमचेर धाडू जिवीत आमचे नवे करताय जियो आमी ताचे सत्ते भुरग्यांक तुज्या कृपा दिताय घे बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखातीर वैणीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. काकुळदारा बापा निराप्रदी जावनी अपराध्या पासो तुजो पूत जेजू आमकां तुजे सरशी व्हरूंक समेस्तांच्या पातकाक लागून मेलो. हें ताच्या मोरणाचें बलिदान ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जावन आमी तुका समर्पिता. ताच्या मोरणाक आमची प्राजीत काळाची दंडवण एकवटावन तुका आमी आतां आमचीच बेटवणी करता आनी पातकाक मेल्ली नव्या जिणयेची मनशां कशीं जियेतेल्या म्हूण तुका भास दिता. ही भास पाळूंक तूं आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. 40 दीस कुडीची बूक आनी तान बागयनासतना ताणें ही आमची 40 दिसांची भक्ती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्ल्या सर्पाचे सगळे पास काडून उडोवन खोटेपण पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गुट फावो त्या मनान संभ्रमून ह्याच पास्कांत आमी सासनाक आनंदान वांटो घेवंक पावतेल्या देखून देवदूतांनी भक्तां बराबर तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्वर तूं सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्वराचे नावे येतात ताका जय जय. बापा कोरोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें
तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणीक काराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारो उरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावटसो गुटू परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पाव आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या साकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक जे भरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मरिया देवाच्या माये संगाती भगवान जुजे सोपती भगवान दर्दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत सेबेस्त्यां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर्दुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येत्यान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढिले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढिले आमची काकूळ कर.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भोवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. स्वादिक मोगा जेजू सर्व सुंदरा जेजू देव कुवरा अर्गा तुका जेजू स्वादिक मोगा जेजू सर्व सुंदरा जेजू देव कुवरा Orto mo
प्रार्थुया. कनवळ्या देवा, तूं सदांच विश्वासी, जिवे रचनेचो परतून केदींच पुर्तुगालांत नाश करचो नाय म्हणून नोए लागीं तुवें शांतीचो करार केलोय आनी ह्या कराराची खुणां जावन मळबार उबारलें दोणू दाखयलें. सगळीं आमचीं पातकां जेजूच्या मरणांत अगणीत दयाळ्यान नांच करून आमचे लागीं आतां तुज्या पुताच्या रक्तांत शांती बोगसण्याचो नवो करार तुवें स्थापलोय. हें ताचें रगत आमी ह्या जेवणार घेतलां. तांतूं आमी सदां तुज्या विश्वासीपणाची खुणां वळखून आनी आमी तुका विश्वासी रावूंक हेंच रगत आमकां बळ दिवं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. कळवण्यो. आज संजेर मीस आसचेना घरा वयताना वाटेर सांगाता तिशेला इंचला मेळ्ळ्यांक सांगून वचा, नाजाल्यार ती येवन पाटी वयतली. फेब्रुवारीच्या 20 तारखेर मंगळारा सांजे 4:30 वरार फ्रांसिस्कन तिसऱ्या वर्दीची जमात आसतली. करिस्माच्या हर एका शुक्रारा सांजे 4 ते 5 वरां पर्यंत सक्रामेंताचें आराधन आनी कुर्साची वाट उपरांत मीस आसा. ह्या भक्तीपणाची जबाबदारी वाड्यांक वांटून दिल्या. दया करून त्या प्रमाणे सहकार दिया. करिस्माच्या काळाची वार्षिक रेतीर मार्च म्हयन्याच्या 11 ते 14 पर्यंत सांजे 4 ते 7 वरां पर्यंत आसतली. सुमेस्तांनी ह्या रितीरेन भाग घेवन आत्मीक फळ जोडूंक आपण दिता. आदल्या आयतारा तिळशिल्ल्या प्रमाणे कोणाक तरी इगर्जेच्या सावंड मिक्सर हाका दान दिवंक खुशी आसा तांणी वेगाराक मेळचें. सांक्चुरी वयलें रुखाडाचे मुच्चिगे ह्या कवर पाड जालां. दुरस्तेचें काम फाल्यां तावन 20 आनी 3 तारीख पर्यंत चलतलें. कदरी तिसऱ्या वाड्याच्या एका दानीन कॅल्वरी इस्कॉला खातीर 10,000 रुपया दान दिल्यात. तांच्या उदार मनाक देव बरें करूं. तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक उडास दवरया. बज्जोडी बाळक मरियेच्या इगर्जेच्या इगर्जेक एका एक्सपिरियन्स्ड अकाउंटंट कम रिसेप्शनिस्ट ताची गरज आसा. असं आसची इगर्जेच्या दफ्तराक संपर्क करा. आमच्या न्ही बज्जोडी इगर्जेच्या दफ्तराक संपर्क करा. द सिंगल्स मिनिस्ट्री तर्फेन युवा जिनियस संगाती सोदूंक आदार संवच्याक फेब्रुवारी 25 बेंगळुरांत एक संमेलन दवरलां. तें धर्मार्थ पूण ऑनलायन नोंदवणी करूंक आसा. चडीत विवर नोटीस बोर्ड पळया. आमच्या फिरगजेंत दोतोरनेचो दीस फेब्रुवारीच्या 25 तारखेर परवा आयतारा भुरग्यांच्या मिसा उपरांत आसतलो. क्रिस्ती शिक्षण दिवच्या सर्व शिक्षकांनी आनी सर्व भुरग्यांनी हाजर जावचें. ह्या हप्त्यान गरबेज मेळटा. लोवर बेंदूर 4th आनी शिवबाग 1st सोमारा मंगळारा 19 आनी 20 तारखेर. लोवर बेंदूर 2nd मंगळारा बुधवारा आनी ब्रेस्तारा 19th, 20th आनी 21st. चर्च वार्ड 3rd वेनेसडे बुधवारा आनी ब्रेस्तारा 21st आनी 22nd. पदवा 1st ब्रेस्तारा 22nd फेब्रुवारी. येवच्या हप्त्यांतली वयल्या हप्त्यांतली गरबेज मेळटा. अपर बेंदूर 1 सोमारा मंगळारा 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 तारखेर. आदल्या आयतारा मिसा वेळा जमा जाल्लें दान 64,217 64,817. मोगशेनो शुक्रारा संजेर तावन गवळी बाप फिरगेच्या गवळीक बेटर आसा आनी तुमी सकट परत तांकां मेळना देखून गवळीक बेटर आज सांजेर 5 वरार खबर जाता म्हूण पाती येता. तुमी सकत मेळना देखून गवळीक बापाक तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवे आमच्या नांवे आमच्या बेटेक आयिल्ल्याक आनी आमकां शिकोवन दिल्ल्याक आनी आमकां तांचे कन्सर्न दाखयल्ल्याक आमी तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवे देव बरें करूं म्हणटा. गवळी बापा खातीर तांच्या वावरा खातीर मागोवंक उडास दवरा. सद्दां उडास करिना, तुमी जावन उडास दवरी जाय. ह्या गवळीक बेटे वेळार केल्ली तयाराय जायती आसा. विगार बाब फादर विन्सेंट मोंतेरो, सहायक फादर लॉरेन्स, फादर विवियन आनी तशेंच फादर डेन्झेल, फादर प्रिंसिपल बाब अरुण हांचो
हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटां आनी ऑफिसाच्या स्टाफ असो निर्णाम असो आनी दोतोनीचे कोऑर्डिनेटर्स आसात तांचो सर्व शिक्षकींचो हांव उपकार बावडटां. धार्मीक भयणीचो प्रत्येक जावन सर्व मिसांक युकरिस्ताचे मणयरी जावन लोकांक क्रिस्त प्रसाद वांटच्या ह्या महान वावरांत हाताक हात दितात तांचोय उपकार बावडटां. गायन मंडळी वेदी सेवकां भोव नाजूक रितीन हांगासर वेदी सेवा करतात, गायनां करतात, तांचो हांव उपकार बावडटां. हांगासर हांव पळयतां मस्त लायक भाव भयणी फिरगजेच्या कामांत भोव नाजूक आपलो वावर जातात, भोव सुबीत करून करतात आनी सगळें वेवस्थीत रितीन जाता. फाटल्या वर्सांनी हांगासर दाराळ अभिवृद्धीचीं कामां जाल्यांत तुमच्या दोळ्या मुखार दिसता, आमकां सगळ्यांक दिसतात. आनी असो वांटो तो वेळ सांगल्या प्रमाणे दुबळ्या धाकट्यांक वेतलो आनी आमच्या फिरगजेतावनी मस्त जाणांक कुमोग जाते आसा. SVP मारिफात इतर संघटना मारिफात जायत्या जाणांक हांगातान कुमोग दिता. आमच्या फिरगजेच्या मात न्ही देशचे साबार फिरगजेचो लोक हांगासर आदार मागोवन येतात आनी हांगासर आसचें तुमचें उदारपण खंडीत जावन हाचें प्रतिफळ तांकां मेळटना तुमकां सोम्याची आशिर्वादां हांव मागतां. हांगासर एक कितें विशेश जाता, एका तराची जिवाळ फिरगज आसा, मुखेलपण आसा, लायक मुखेलपण आसा आनी मुखार असले एक हुस्को आसा दुबळ्या धाकट्यांतय. एक आमी पळयता माणिपूरच्या भुरग्यां खातीर आमी वेवस्था केल्या. सिस्टरांनी सुमार 80च्या चड भुरग्यांची सेवा करतात. माणिपूरचीं भुरगीं AC सिस्टरां आमच्या पादवा इस्कॉलांत तांकां जाय पुरती आमी सवलभ्यां दिल्या. अशीं आमच्या केवल हांगासर लोकां खातीर मात्र न्ही पयशेल्या गांवच्यांकी हांगासर स्वागत आसा. जायतीं भुरगीं हॉस्टेलांनी आसा, तेणे मिसाक येतात, तांचे थंय आमी चड गांवान दिता. तरी आनी चड दिवंक जाय. हांवें समजल्ल्या प्रमाणे चड आनी चड अंतरधर्मी लग्नां जाते आसात. ह्या लग्नाचो विशयांत आमकां इल्लो हुस्को आसूंक जाय. तीं लग्न जाता पर्यंत येतात 1 फावटी या 2 फावटी, ताच्या उपरांत आसनात. तांची गवळीक सेवा कोणें करची, तांकां बावडटा नाका गी. ती आमच्या समाजांतल्यान भायर पडिल्ल्या ब्रिचगी ही जबाबदारी आमची. बिगार बापानी सांगलें ही एक विशेष गजल हांगासर घडते आसा पेंटेसालांत. आनी देखून ह्या विशयांत आमी सत्राय घेवन भुरग्यांक ल्हानतावनूच 25-26 तावनूच असल्या संगती विशयांत, लग्नाच्या संस्कारा विशयांत, विश्वासीपण रावच्या विशयांत, बावडता विशयांत, बावडताच्या समुदायांत आसच्या विशयांत आनी समुदायांत आसचें आमी क्रिस्तांव बावडताच्या समुदायांत आसचें कितलें बरें आनी ह्यो बावडटा तो आमकां पयस व्हरच्यो वाटो कसल्यो आसा, ताळण्यो तेंते जावं कितें आसात ह्या विशयांत जागवण दिवची गरज आसा. ल्हान भुरग्यांक तावनूच मागीर उपरांत आमी तुका घडोवच्या की हांवें जायतीं कुटुंबां आसलीं पळयल्यांत. तीं सवकास कुटुंबां तावनूय पयस येतात, लोकां तावन फिरगजेच्या लोकां तावनूय पयस येतात, वाड्या तावनूय पयस येतात, पयसा पयस उरतात. आमचींच आमच्या संगाताच ल्हान व्हड जाली आमच्याच कुटुंबाची अशें पयस येता आसतना बेजार जाता. दुसऱ्यो संगती आमकां पयस व्हरच्यो आसात, हांगा मात न्ही हेरा कडेन आमच्या सगळ्या दियेसीजेंत अजापान जातात म्हणून हेणे तेणें आपोवन व्हरचें आनी सादारणाच्या दुसऱ्या ताळणेक बाली जावचें तक्षणच जाय. आतां खंय गेलो आमचो देव कितें अजापां करिना अशें म्हणून देवाक चॅलेंज करचें, ताची परिक्षा करची जायती आसा. मागलें देवा कडेन कांय मेळोना, ताचे कडेन गेल्यार मेळटा म्हणून सांगून आमी हेरांची मजत सोदची, रिस्केची. आमी पिडा गूण जाली म्हणून एक फावटी बोगल्यार मागीर व्हड अंधकारांत पडचे साध्यता आसा आनी हें आमच्या दियेसीजेन थंय घडते आसा. सुरू करतना मागणें म्हणून गूण जावच्या म्हणल्यार निबान येतात, व्हडल्या व्हडल्या पोस्टरां पयस करतात, हांगासर येया, हांगासर मागणें आसा, तुमकां बरें करतात. एक बायलें रूप पण सवकास समुदायातान पयस व्हरची वेवस्था. आमी असल्या आमच्या देवाची परिक्षा करूंक सोडूंक नजो, जागवणी दी जाय. तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका म्हणून सोमयान देवसाराक सांगलें. अशें खंयच्याय रुपान
अशी आमच्या देवाची परीक्षा करून आमी विश्वासांचेत असले स्थितीक पावनांतल्या बरी आमी तरबेती दिवची गरज भुरग्यांक तावनूच 4थी 5वी 6वी ही भुरगीं व्हडान जाता आसतना आमच्या सांगातात आसच्याक आनी आमचे जनांग बावार्थ फुडल्या जनांगाक व्हरच्याक ह्या दिशेन आमी काम करया. मुखलीं जायतीं कामां आसात. अभिवृद्धीचीं कामां गरजेचीं जालीं पूण लोकांचो बावार्थ बांदून बावार्थाची गुंडाय आपणावचें काम जायतें जावंक आसा. आमकां कोणीय विचारल्यार तुमच्या बरवसाचें कारण कितें म्हूण विचारल्यार ताची जाप दिवंक तुमकां कळीत आसा जाय म्हणटा सांत पेद्रू ताच्या पत्रांत. आमकां कळीत आसा जाय आमच्या बावार्थाचें आनी बरवसाचें कारण कितें. आमी अशें कित्याक आसा, आमी अशें कित्याक पातयेता, अशें कित्याक संभ्रमता तें समजोवचें हेरांक सांगची तांक आनी आमचो बावार्थ नितळ सांबाळूंक आमकां मस्त गरज आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या गवळी पेटे वेळार हांव तुमकां उलो दितां. जायतें काम हांगासर जालां तरी आनी जायतें जावंक आसा आनी त्या दिशेन वावरूंक उलो तुमी केल्ल्या सर वावराक तुमच्या उपकारी मनान हांव हांगासर हांगातान वेतां तरी हांव ह्याच गांवांत आसा, ह्या संवसारांतच आसा. हांगासर आसता पर्यंत आमची दियेसीस चड आनी चड क्रियाळ कार्याळ संपूर्ण तरान पात्र घेवची, सांगाता बसून उलोवची, आयकोवची, सिनोदाची सभा जायजे म्हणून तुमी आमच्या फ्रांसिसान सांगलां तसली सभा आमी करूंक प्रयत्न करया. मस्तू वावटकडच्या फादर विन्सी विगार बापाक, सर्व याजकांक आनी सर धार्मीक भयणींक, सर लायक मुखेल्यांक हरी एक बावार्थ्या तुमचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. काकुळदार बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणान तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा साखरी करून सुबामपणी ताचो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां सासणाच्या मरणांतली सोडयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां फावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको कालतो जालो, ताच्या कालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवानपणान तुमकां वांटो मेळो. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. देवा दया काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापूय मोनो आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. येशू हांव काकूट म्हाका दितलो मन पातयेता. सर म्हजी पातकां कांठाळटा. आयच्यान ती सकट सांडटा. मोगाळ पुता सोवे आशीर्वाद दिव आमकां. San Sebastião, आमी बसो विनंती कर. भगवंत कुर्साचे कुरवेन और आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.